मोगाच्या भाव भयणो, एका गांवांत खंय एक अनभावटी आसलो आनी त्याच गांवांत खंय एक धाकटुली इगोज आसली. म्हणटूच एका दिसा खंय ह्या इगोजेक उजो लागता आनी सगळीं जाण ह्या इगोजेक उजो लागलेलो तो पालोवंक वेतात. म्हणटूच हो अनभावटी पळयता आनी केद भाशेन तोय धांव मारता आनी कांय लोक ताका म्हणटात, हो आनी हांगासर कित्याक? आनी पयलेच फावटी हाका आमी आमच्या फिरगोजेंत पळयला. आनी तोय अनभावटी म्हणटा, हांवेंच पयलेच फावटी फिरगोजेक उजो लागला तो पयलेच फावटी पळयला. मोगाच्या भाव भयणो, आयज आमी पवित्र आत्म्याची परब समरमता आनी ही परब पवित्र आत्म्याची केद भाशेन उज्याचे देण्या वरवीं जोण एकल्याक पवित्र आत्म्यान भरलोलीं आसा. आनी आयज आमकेद भाशेन हो जल्म ह्या फिरगोजेचो, ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याचो, कित्याक आयच्या दिसा ही पवित्र सभा घडून आयल्या. ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देवान ही आख्खी पवित्र सभा घडून हाडलेली आसा. पयलें वाचप आमी आयकलां, जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो त्या दिसा तावन आयज मेरेन 50 दीस भोगतात आनी 50व्या दिसाक आयज आमी परब समरमता. 7 सोमान गेले तशें 7 दीस एक परफेक्ट नंबर आनी हे परफेक्ट नंबरा वरवीं केद भाशेन हो 50वो दीस आयज स्थापन जाल्लो आसा. आनी ह्या 50व्या दिसाक जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याची परब समरमता, केद भाशेन ह्याच पवित्र आत्म्याची देणी आमकां देवान फावो केल्लीं आसात. त्याच पवित्र आत्म्याच्या फोडांनी आमकां देवान भरलोलीं आसात. जेन्ना जेजूचे शीस केद भाशेन एका कुडांत एकठावलोले, केद भाशेन मागताले, सायबीण मायन थंयसर हाजीर आसली आनी थंयसर पवित्र आत्म्याची देणी ह्या केद भाशेन आपोस्लांचेर देंवतात आनी ते साबार भाशांनी उलोवंक लागतात. आनी थंयसर जंय ते जमलोले थंयसर ते आनी दुसरे लोक आसले म्हणटूच तांकां तांचे भाशेन ते समजोवंक लागतात. आनी केद भाशेन आमी आदल्या कोरारान जर तर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता, जेन्ना हो लोक केद भाशेन आपली जाणवाय अदीक व्हडटी म्हूण समजतालो आनी टावर ऑफ बेबल हो बांदूंक केद भाशेन देवाक सोर कोत्ताले, तेन्ना केद भाशेन देव तांची मनां, तांचें उलोवप बदलता आनी केद भाशेन तांकां समजना कितें ते उलयतात, कितें ते सांगतात आनी ते टावर ऑफ बेबल करूंक पावनात. मोगाच्या भाव भयणो, केद भाशेन देवाची पदवी, तशेंच आमी आयचे शिवर्तमान आयकलां, जेन्ना जेजू म्हणटा, जर तर तुमी म्हज्या मोगांत रावचे नात जाल्यार तुमकां कांय समजोवचें ना, तुमकां कांयच कळचें ना आनी हांवच तो तुमकां तोच शारोती धाडटलो, तोच तो पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो आनी सगळें तुमकां समजतलें. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरलोलीं आसात म्हणटूच केद भाशेन आमकां समजता, आमकां कळटा कितें आमी उलयता, कितें आमी भासाभास कोत्ता, केद भाशेन जो वावर आमी कोत्ता तें आमकां समजता, तो बरेपणान आमी कोत्ता. जर तर म्हजें मन घुस्पलोलें आसा, म्हज्या मनान केद भाशेन वायट नदर आसा, वायट चिंतनां आसात, जाल्यार हांव पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरलोलो ना. हांव केद भाशेन दुसरेंच म्हजें मन जाल्लोलें आसा. तेच भाशेन जेन्ना हांव बऱ्या फळांनी, पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरलोलो आसा म्हणटूच म्हजें सगळें मोग आसतलो, म्हजें सगळें सोंसणीकाय आसतली, म्हजें सगळें केद भाशेन उदार मन आसतलें. हें केद भाशेन फळां पवित्र आत्म्याची. म्हणटूच हांवें म्हज्या जिवितान नदर मारूंक जाय. जेन्ना आयज आमी
पवित्र आत्म्याची परब समोर उमता खरेंच म्हज्या जिवितान ही पवित्र आत्म्याची देणी आसात काय, खरेंच म्हज्या जिवितान ही पवित्र आत्म्याची फळां आसात काय, तेन्नाच हांव ह्या पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस जातलो आनी देवाचें मिसांव हांव फुडें व्हरूंक पावतलो. जेन्ना जेजूची शीस केद भाशेन पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी फळांनी भरलेले म्हणटोच ते केद भाशेन आपलो जेजूचो वावर फुडें वतात, जेजूचें मिसांव फुडें वतात, जावं देवाचें उतर परगडटात आनी जायत्या जाणांक पेकोवणी फाव करतात. आनी हे भाशेन आमी पळयता ह्या पवित्र आत्म्याचे देण्यांनी भरलेलीं मनशां कशी भाशेन जावंक पावतात तीं. मोगाच्या भाव भयणो, आयज जेन्ना ही परब आमी समोर उरता केद भाशेन आमच्या जिवितान आमी नदर मारुया. खंय काय हांव चुकतां, खंय म्हूण हांव म्हज्या भाव भयणा सवें आड गेल्लो आसा. जर तर हांव पवित्र आत्म्याचे देण्यांनी भरलेलो आसा जाल्यार कित्याक हांव म्हज्या भाव भयणाक दुखयता काय, कित्याक म्हजे सवें म्हज्या भाव भयणा सवें मोग ना काय, कित्याक हांव दुसऱ्याक पिडापीड दिता काय, अशे भाशेन म्हज्या जिवितान आयज हांवें प्रश्न करूंक जाय. आयज जेन्ना आमी ही पवित्र आत्म्याची परब समोर उरता, जेन्ना आयज हो घडलेलो दीस ह्या पवित्र आत्म्यान ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तेच भाशेन आमकांय देवान ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरलेलीं आसात. आमचें सवें जाय तें बरेंपण करूंक जाता. म्हणटूच आयज हांव केद भाशेन त्याच पवित्र आत्म्याची देणी केद भाशेन म्हज्याय जिवितान रुचोय आनी तीच उलपाय म्हूण मागता. तशेंच आमी पळयता जेन्ना एके भाशेन उजो लागता तो सगळेंच लासून गोबोर करता, तशेंच जें म्हज्या जिवितान हें वायट आसा तें देवान बेगीनूच लासून काबार करूंक बरो मनीस, बरी वस्तुरी, बरो बापूय जावंक म्हाका ह्या मिसा भिटेन मागुया. तशेंच जेन्ना म्हज्या जिवितान देवान म्हाका बरी जीब फाव केल्ली आसा त्या जिबे वरवीं बरें उतर हांव परगडटलों, बरें उतर हांव दुसऱ्याक दितलों, हे भाशेन म्हजो आयज निचेव जावं दी. तरी आमी मिसा भिटेन वांटो घेता आसतना चोण एकल्याक आमकां तीच कृपान बोळ मागुया.